गोंयांत लोकसभा आनी पोटवेंचणुको जाल्यो. ह्या वेळार बरेच सरकारी कामगार तशेंच शिक्षक शिक्षिका हांकांय वेंचणूक ड्युटी दिल्ली. ह्या वर्सा वेंचणूक सकाळीं 8 वरांचेर सुरू जातली अशें वेंचणूक आयोगान थारायल्लें. पूण ह्या वेळेंत बदल करून ती सकाळीं 7 ते सांजवेळा 6 वरां मेरेन वेळ थारायली. हाका लागून ह्या कामगार वर्गाची खूब गैरसोय जाली. वेंचणूक सांजवेळा थारायल्ल्या वेळार सोंपली जाल्यारूय मतपेटयो सीलबंद करून सगळ्यो नोंदी भरून तयारी जाता म्हणसर रातची 10:30 ते 11 वरां जालीं. गोंयांतल्या विंगड विंगड पोलिंग स्टेशनांवेल्यान मुखेल कार्यालयांत पावता म्हणसर रातीची 12 ते 12:30 जाता. पुराय गोंयांतल्यान आयिल्ल्या सगळ्यांक मतपेटयो तपासून कागदपत्र तयार करून तांकां आव्यार करता म्हणसर सकाळची 4 ते 4:30 जाता अशें कांय कामगारांनी उलोवन दाखयलें. म्हत्वाची गजाल अशी, ह्या कामगारांक दुसऱ्या दिसा सुटी दिवंक नाशिल्ल्यान तांकां परत न्हावन धुवन तयार जावन कामार वचचें पडलें. वेंचणूक आयोगान अशी ड्युटी करपी कामगारांक दुसऱ्या दिसा सुटी ना दिल्ल्यान तांकां सगळ्यांत खूब त्रास जालो. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.